तुमच्या मुखार एक दृश्य दवरता. एक 7 वर्सांचो भुरगो आपल्या आवय आनी 2 वर्सांच्या भयणी सांगाता त्या घरात जिवन आसा. एक दीस भुरगो कुजनांत आशिल्ल्या आवय लागीं म्हणटा, मम्मी तुवें म्हजे लागीं फोटी मारल्या. ताका आवयची सदांची प्रतिक्रिया, सन haven't I told you before, speak in English. बरें, पूत फिरंगी भाशेंत संभाशण मुखार सिता. Mom, you have lied to me. You had mentioned that my little sister is an angel. आवय म्हणटा, yes she is. चेरको विचारता, then why didn't she fly when I threw her out of our balcony? Angels are supposed to have wings. हे आयकून आवय सगळीच शर्मेवन बोबाडता, हत्त पिशा खंय उडयलाय रे म्हज्या बाळशा. भुरगो शांत जावन जाप दिता, चिल मॉम, आय वॉज जस्ट किडिंग, स्पीक इन इंग्लिश. उलोवचें सोडया, आमच्या इतल्याक बसून मोती भितर चिंतूंक सयत एका भाशेची गरज आसा. जायत्या जाणांनी चिंतचें वा अक्लास भोगता आसतना वापरची तांची मायभास. पूण आज जागतीकरण वा ग्लोबलायझेशनाचें वारें इतलें जोरान वाळतें आसा. हाचो परिणाम जावन इंग्लीश भाशेन उरल्या सर्व भासांक गिळण सोडलांगी म्हणले परी आमकां भोगता. आनी ही फिरंगी भास कळीत नातलो व्यक्ती एका रितीन भास नातलोच व्यक्ती म्हूण लेखचें तसलें वातावरण. ह्या विशयांत विचार विमर्श करूंक अवकाश करून दिल्लें पिंतूर हांवें ह्या दिसांनी पळयल्लें. 2012 इसमेंत मोकळीक जाल्लें हें फिल्म हिंदी फिल्म इंग्लीश विंग्लीश. वीक्षकांक प्रणाम. हांव मानूज फर्नांडीस आनी कार्मेल किरणाचें हें कार्य आसा लायट्स कॅमेरा अँड रिएक्शन. पयलें फिल्माची काणी आयकुया. शशी गोडबोले एक हाऊसवाईफ वा होम मेकर. तिचो न्हवरो सतीश हायस्कुलान शिकचें सपना आनी माणकुलो सागर तिची दोगां भुरगीं. खर्चाक कांय इल्ले जातीत म्हूण घरा लाडू करून विकचें ल्हानशें बिझनेस तिचें. सुडाळ इंग्लीश उलोवंक येना म्हणल्या एकाच कारणाक घोवा आनी दुवे मुखार तिका विशेश स्थान ना. तिणें रांदच्या रांदपाक आनी लाडवांच्या गोडसाणेक सगळीं शाबासकी दितात. पूण घोवा तावन मात्र तूं लाडू करूंकच जल्माल्लें म्हणलें आणकणें. तुवें PTA मिटिंगाक येवन इंग्लिशांत उलोवंक सस्पाल्ल्यान म्हाका लज जाली म्हूण दुवेचें दुरसोणें. अशें आसता आपल्या बाचयेच्या काजारा खातीर अमेरिका वेचो अवकाश शशीक लाभता. इल्लें बेगीन पावा जाय जाल्ल्यान कुटुंबाच्यांक पाटीन सोडून एकल्यानच भायर सरी जाय पडटा. इंग्लीश कळीत नासतना एअरपोर्टांत फ्लायटांत अमेरिकाच्या त्या आंगडींनी शाशीक जावची नालिसाय कांय उणें न्हय. हो निरंतर अकमान सोसूंक जायनासतना शाशी विरार जाता आनी लाडू विकून जमो केल्ल्या त्या पयशांनी 4 हप्त्यांत इंग्लीश उलोवंक शिकोवच्या क्लाशीक भरती जाता. ताच्या कुटुंबाक हाची खबर आसना. केवल 1 म्हयन्या भितर शशी एक नवी भास शिकतागी. ताच्या ह्या स्वप्नाक ताच्या कुटुंबादारांची प्रतिक्रिया कसली. भास कळीत नासतना अमेरिकान ताची हालत कितें जावंक पावता ह्या सर्व सवालांक जापी आपणावंक तुमी हें फिल्म पळोवंक जाय. जिओ सिनेमांत हें पिंतूर तुमकां मेळटा. शशी गोडबोले जावन नामनेची कलाकार श्रीदेवीचें नटन तुमच्या मनांत खंचता. आपल्या वृत्ती जिवनांत 15 वर्सांच्या विरामा उपरांत श्रीदेवीचें कमबॅक फिल्म हें. असले एक तालेंताचो परजळीत दिवो औचित्य पालवलो म्हणलो बेजारायेचो विशय. अमिताभ बच्चन सैरो नट जावन ह्या फिल्मांत आसा. पयले हिंदी उपरांत तमीळ आनी तेलुगू भासांनी हें फिल्म निर्माण केल्लें. प्रतिश्ठीत ऑस्कर प्रशस्तेक हें फिल्म नामांकीत जाल्लें म्हणली गजालच हें फिल्म सादें तरी विशेश म्हणल्याक एक रुजवात. हांतलें एक फामद मराठी पोद माय भाशेचो महत्व आमकां उडासाक हाडटा. नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग. केवल इंग्लीश कळीत ना म्हणली तितल्या नालिसायेची गजाल गी. आमच्या समाजीन सयत कोंग्लिशाचो आवरू भरून येवच्या ह्या वक्ता आमी थोडे विशय प्रायोगीक जावन समज जाय. भास मतींतली बगणां व्यक्त करूंक आसचें एक माध्यम मात्र.
हें सोड आमच्या जाणवायेक दिल्लें प्रमाणपत्र न्हय. आमच्या मलगड्यांनी जडां पाल्यांची वखदां थावन धरिल्लें उंचल्या कालेतीचें साहित्य म्हणसर तांची जाणवाय मुखल्या पिळगेक हस्तांतर केल्ली इंग्लिशांत न्हय, पूण आतांची परिगत म्हळ्यार कोंकणी आमच्या काळजाची भास, इंग्लीश आमच्या पोटाची भास. एका लेकार हें सारकें म्हणया, आजकाल जर कोणी इंग्लीश शिकना तर ताका अवकाश उणें. ताणें ह्या स्पर्धात्मक संवसारांत फाटीं रावचे संभव चड. तशें म्हूण इंग्लिशा मुखार उरल्यो भासो कितेंच न्हय म्हूण माणसो वाद, पोखोळ आनी सताक पयस जाल्लो. हर एक भाशेक आसचे परीस इंग्लिशाक आपलीच ग्रेस्तकाय आसा, उणेंपणी आसा. संवसाराच्या 7 ते 60 देशांनी इंग्लीश अधिकृत भास. 135 करोड लोक इंग्लीश उलोवंक शकता. एका काळार आशिल्लें ब्रिटिशांचें कारभारपणूच हाका मूळ कारण. दुसऱ्या खंयच्याय भाशेक इतल्या व्हड संख्याचे उलोवपी नात, पूण ह्या उलोवप्यां पैकी व्यावहारीक भास वा सेकंड लँग्वेज जावन इंग्लीश वापरचे चड. साद्या रितीन सांगचें तर चड लोकांक मायभास जावन आसची भास खंयची म्हणल्यार सवालाक इंग्लीश जाप न्हय. 800 करोड लोकांनी जियोवच्या ह्या पृथ्वेन फकत 38 करोड लोक मात्र इंग्लीश मायभास जावन वापरता. मॅन्डरीन चायनीस 92 करोड लोकांक मायभास. तशें जाल्ल्यान तिका ह्या पट्ट्यान पयलें स्थान, स्पॅनिश दुसऱ्या आनी इंग्लीश तिसऱ्या स्थानार आसा. 35 करोड लोकांची मायभास हिंदीक इंग्लिशा उपरांतलें स्थान. सक्कडसून इंग्लिशाक आपलीच म्हणली लिपी ना म्हणली गजाल तुमकां कळीत आसा गी. इंग्लिशांत वापरचे आल्फाबेट्स लातीन भाशेचे. हेंच ABCD बापान फ्रेंच, जर्मन आनी जायते युरोपियन भासोय बरयता. तशें जावन भास कोणाचेरी वत्तायन थापोवंक जायना. आमची राष्ट्रभास खंयची? दोळे धांपून तुमी हिंदी म्हळेंगी? गलत जवाब. भारताक एक राष्ट्रीय बावटो आशिल्ले परी एक राष्ट्रीय भास वा नॅशनल लँग्वेज ना. केंद्र सरकार देशांत आदळतें चलोवच्याक मात्र हिंदी इंग्लीश वापरता. आमच्या देशांत 22 भासांक ऑफिशियल लँग्वेज वा अधिकृत भासो म्हूण संविधानाच्या 8व्या वळेरीन जागो दिला. कोंकणीक सयत हें भाग फावो जाल्लें 1992 ऑगस्टच्या 20 तारखेर. हर एका वर्सा आमी संभ्रमसो कोंकणी मान्यता दिवस होस. प्रस्तुत सुमार 38 भासांच्या लोकांनी आमकांय ही मान्यता जाय म्हूण विनंती करून वेटिंग लिस्टीर आसात. हांचे पैकी तुळू भास एक. आतां कोंकणीची गजाल. पयिल्लें कोंकणी शासन वा बरपिनिशी रुपार कोंकणीची चरित्रा 11व्या शतमानांतली परणी. आज 25 लाख लोक भारतांत कोंकणी उलयता. गोंयची राज्यभास कोंकणी. केंद्र साहित्य अकादेमी प्रशस्ती विजेत बरोवप्यांक जल्म दिल्ली वडविकाय कोंकणी मायेची. थोडेच वर्सां आदीं माणसोबाणान आयोजीत केल्ल्या कोंकणी निरंतरी म्हणल्या कार्याद्वारे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत सयत कोंकणीक जागो मेळ्ळा. लोकांनी उलोवच्या बोली वा डायलेक्टाच्या आदारान खारवी, कुडमी अशें 41 कोंकणी समुदाय आसात. हर एक 30 किलोमीटर तुमी पैण केल्ल्या परी कोंकणी उलोवची शैली बदलता. हायस्कुलांत डिग्री पर्यंत कोंकणी भास शिकोवचे विद्या संस्थे आज आसात. कोंकणी केवळ कॅथोलिक क्रिस्तांवांचें दायज न्हय. आमचे GSB, RSB हिंदू भाव कोंकणी उलयतात. तुमी भटकळ कारवाराक पावल्यार नवायत मुस्लिमांक सयत कोंकणी मायभास. आमच्या गांवांत असो सिद्धी जनांग असो लोक मुळांत आफ्रिकसो पूण तांणी उलोवची भास कोंकणी. तशें जावन लँग्वेज इज फॉर अ रिजन अँड नॉट फॉर अ रिलिजन. भास एका जाग्याची सोड, निर्दिश्ट धर्माची न्हय. आमी काजारा संभ्रमांत लातीन भाशेन लावदते कंतार गायता. हाचो अर्थ कितें म्हूण तुमी चिंतला गे? आमी कित्याक हो विशय प्रस्ताव केलो गे म्हळ्यार 1965 इसवेन संपल्ल्या दुसऱ्या वातिकन सभेन एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. इगर्जनी जावची मिसां स्थळीय भाशांनी जाय म्हणून. अशें मंगळुरांत लातीन मिसांच्या जाग्यार कोंकणी मिसां सुरू जाली. कासरगोड वाराड्यांत पाऊर फिरगज आसा. थंय आजुनूय मिसां जावची तुळू भाशेन, कित्याक तांच्या लोकांक ती भास सुलाभायेन समजता. ह्या वर्सांत सरकारान जारी केल्ल्या राष्ट्रीय शिक्षण नितींत भुरग्यांक प्राथमीक शिकप तांच्या मायभाशेनच दिजय म्हणलो एक प्रस्ताव आसा. खंयचो शब्द मुळांत खंयच्या भाशेचो म्हणलो आनी एक गोंधळ. कोंकणींत पंडीत म्हणलो शब्द आसा. तूं पंडिता बरी उलयताय म्हणटा, पूण हिंदी, कन्नडा, संस्कृता, तुळू आनी इंग्लिशान सयत बिझनेस पंडीत म्हूण वापरतात. अशें जावन आमचें हट सोड
दुसऱ्या भासांक दिवन आनी तांचे तावन इल्ले शब्द आमी घेतल्यार आमची भास वाडटा. तशें म्हणून आमचेच शब्द आसतना गरजे भायले प्रयोग रिस्केचे. आमचे शेजारा जिल्लीबाईची धाकटुली नात कॅनडा तावन आयिल्लें. ताका तोंडाक लावंक सर्कस करची जिल्लीबाई प्लीज इट शीत बेबी, प्लीज इट शीत बेबी म्हणून परात्ताली. आतां पळया, प्लीज ईट आनी बेबी म्हणल्या ह्या 3 इंग्लीश शब्दांमध्ये शीत म्हणलो कोंकणी शब्द असो अडचला की तें प्लीज इट शीट बेबी म्हणून सैकता. इतली माहीत आरयल्या उपरांत ह्या फिल्मान आनी माय भाशेच्या अभिमानान आमी विचारची 2 रितीची सवालां. पयलें, आमचे मदें एक गांस जावन सामान्य भाशेची गरज आसा गी. दुसरें, माय भाशे खातीर आमची देणगी कितें. पयल्या वर्गाची सवालां घेवया. आमी आसच्या जाग्यार सट्टांक कोंकणी वा इतर खंयची एक प्रांतीय भास समजता जाल्यारय आमकां कळीत आसा म्हूण फॅशन तशें इंग्लीश उलयतल्या विशीं तुमी कितें म्हणटात. सकाळीं कोडयाळांत गुंचे कळे, दनपारां दुबय एअरपोर्टांत, सांजेर युरोपांत असली परिगत आसच्या ह्या संदर्भात सगळ्या संवसाराक लागीं हाडूंक इंग्लीश उलयल्यार तक्रार कितें. ह्या फिल्मां सयत शशीच्या क्लासींत आसच्या विविध देशाच्या विद्यार्थिनी संवाद चलोवचो इंग्लिशांतच. तशें म्हूण कितल्याकी देशाच्या राष्ट्रपती आनी प्रधानींनी हो कॉमन लँग्वेज म्हणलो विचार बगलेक दवरला आनी इंग्लिशाक गणने करिनासतना ट्रान्सलेटर्स वा तर्जन करतेल्यांच्या कुमकेन आंतरराष्ट्रीय मट्टाची मिटिंगां सयत चलयतात न्हय. लोकांक सुलाभेन समजता तर वा तांची मोत आकर्शीत करचे तसले 4 इंग्लीश शब्द वापरल्यार तातूंत कितें बादाक. पळोवंक गेल्यार आमच्या ह्या कार्याचें नांव सयत इंग्लिशांतच आसा. केवल एक लिपींत बरोवंक साध्य आसच्या इंग्लिशाक इतलो अवकाश तर कानडी, देवनागरी, मलयाळम, रोमन, पर्सो अरेबिक अशें 5 लिपींनी बरोवंक साध्य जावच्या कोंकणीक कितलो अवकाश मेळाजे आसलो. आमच्या गांवाक आयिल्लो खंयच्याय गांवचो जावं दी, आमी ताची भास शिकता. आमचें हें उदारपणूच थोडे फावटी आमकां म्हारग पडटा गी. केरळाचो दाखलो तुमी घेवंक तर थंय हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सट्टांक सांगाता हाडचें मलयाळम म्हणल्या एका भाशेन. कोंकणींत हें कितल्या मट्टाक साध्य जालां. भोगशिया म्हाका इंग्लीश येना अशें सांगचे पयलें आमी 1000 फावटी चिंता, कित्याक अशें म्हणल्यान आमचें मट्ट उणें जाता. तेंच आमचो लोक सॉरी आय कॅनॉट स्पीक इन कोंकणी म्हूण गत्तान आनी अभिमानान सांगता. कित्याक. दुसरो विशय, माय भाशे खातीर म्हजी देणगी कितली. कुटमांचलच्या कार्यांनी कोंकणी कळीत नातलो लोक 1000 आसता. देखून इल्लें इंग्लीश गरजेचें तें समजता, पूण रोसाच्यो ओबयो सयत इंग्लिशांत गायल्यार आमचें खाशेलेंपण वा युनिकनेस म्हणटा आमी खंय उरात. भास आळवली तर ताका चिटकोवन आसची संस्कृती नास जाता. कोंकणीन तर रोस, मोंती फेस्त तसले संभ्रम उरतीत गी. थंय म्हजें तें आसा पळय तें तांतू घाल ही आमची भास. कित्याक शब्दावळ वा ओकॅब्युलरी जाय तितली ना, पूण आमची शब्दावळ वाडोवंक कितले कोंकणी बूक आमी वाचता. एकपणी कोंकणी बुकाक तुमी वर्गणी बांदल्या गी. हप्त्यांत एक कोंकणी कार्य तरी यूट्यूब वा टीव्हीर तुमी पळयतात गी. वर्साक एक कोंकणी संगीत कोवळी तरी मोलाक तुमी घेतल्या गी. वयल्यान आमचे साहित्याचें कार्याचें मट्ट पावना म्हूण शिणू सारचें. काले ती आसल्या वेळार विक्षकांचो वा वाचप्यांचो संको सडटा गी, वा विक्षकांचो संको चड आसल्यार मट्ट सोडोवच्या विशयांत इल्ले नवे प्रयोग करयेत. हें तुमी चिंतून पळय जाय. सक्कडसण आमी घरा कितली कोंकणी उलयता तें भारीच मोलादीक $1 मिलियन सवाल. अखेर करचे पयलें पांडू शेणैन आपल्या हॉटेलाक येवच्या ग्राहकांक हात धुवचे खातीर दवरल्ली उदकाची बालदी आपणाच्या जाग्यार आसली ती पळोवन कुशीच्या अंगडीचो बेनाम हें कोणाचें उदक म्हूण बाबाटूंक लागलो. पांडू शेणै भायर आयलो. वयर मळबाक पळोवन उदक कोणाचें कळीत ना, पूण बालदी म्हजी हांव काडटा म्हणालो. 4थी क्लास शिकल्ल्या पांडू शेणैक इतली गुंडायेन आपली भोगणां व्यक्त करूंक जाल्ली ताच्या मायभाशेंत उलयल्ल्यान मात्र. सवालां आमची, अभिप्राय तुमची. वी अग्री टू डिसएग्री. आमचे आनी तुमचे अभिप्राय कितले वेगळे गी तितल्यो नव्यो वाटो उक्त्यो जातल्यो म्हणले आमची पातयणी. पूण एक विशय सांगया म्हूण बघता, आतां आमच्या मायभाशेची आमी निर्लक्ष केली तर मुखल्या वर्सांनी तुमच्या नात्रांक
Once upon a time we used to speak in a language called Konkani. म्हणली परिस्थिती येतगी चिंतून पळया. नमस्कार.